विश्वकोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां हांव परत्यान स्वागत करता सर. माय निमगो लागली काल येयलुवे म्हणून तो कारवार गोवा भोवन घेवन आसतालो. वय काल आयलो म्हणालो. मायेन काल येयलुवे म्हण निमगेले ताण काल आयलो म्हणालो. माय म्हणाली आत्ताची काल पुराय रैलारी चड वच्चे चांग प्रयाण सुख आसता म्हण. वय आत्ता रैलाच काल न्ही म्हणाल. मायेन काल म्हणलें ताणें काल म्हणलें. आतां माय मंगळूरची एक शैलीचे कोंकणी उलयता. तो ಸ್ವಲ್ಪ बडगाचे एक शैली उलयता. आतां हातूं मध्येंतू मोल जावन एक व्यत्यास कसो म्हळ्यार मायेन उलयले शब्दांतू एस्टरडे म्हळ्यार काल जाल्लें. टायम म्हणून मायेन काल म्हळें. कालू कालू काली स्पश्ट एक विंगड इंगडशें दिसता. वेगळे वेगळे दिसच्या कारण इतलें म्हळ्यार ह्या दोनी कडेन स्वराचे अंत्य जाता. स्वर काली म्हळे कडेन इकार, कालू म्हळे कडेन उकार येता. जाल्यार ते मम्मान सांगिल्लें तूं दोनी काल 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 आयलो आतांच काल दोनींतूय स्वर अंत्य ना, स्वराक्षर ना अंत्यांतू व्यंजन आसा ल ल. असल एक ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ कोंकणीचे शैलींतू आस जाल्यार ते सारस्वतानी उलोवचे चेड ते गोंया दाखून कर्नाटका आयलें, गोंया दाखून केरळा आयलीं, हांगेले मध्येंतू मात्र हाजी वरला. आतां हाजी मूळ पळयतना एक आमगेलो भाशाचे शास्त्रज्ञ रेबिरो म्हणाले तांणी 1625 हे कालारी थंय दाखून एक 50 वर्स थंय आशिल्लें. हांणी बरयलें कोंकणी एक लेखनांत तांणी स्पश्ट सांगताची ते कालारी गोंया सगळेची सगळे प्रदेशांतू कोंकण प्रदेशांतू स्वरांती कोंकणी उलयताली. स्वरांती म्हळ्यार कशें जालें रामू, लक्ष्मणू, हातू, पायू, मुई, गायी अशी पुरा स्वरांतू अंत्य जावचें एक लक्षण त्या वेळार आशिल्लें. ती भास घेवन आमी हांगाक वलस आयले. तशी आमगेले मध्येंतू ती आज वरला. जाल्यार तदनंतर पोर्चुगल कालांतू हांतू व्यत्यास जाले. पुराय स्वर अंत्य आशिल्ले ते व्यंजनांत्य जाले. व्यंजनांत्य स्वरांत्य खंयचे भाशेंत आसा अशें पळयल्यार आमी प्राकृत भाशेंत आसा. प्राकृत भाशा आमगेले गांवची भास कन्नडांतूय ते स्वरांत्य आसा. तशी बेंगाली, सिंहळी असल भाशेंतू आमी स्वरांत्य पळोवच्या मेळटा आमकां. आनी आमी काश्मीरी भाशेंतूय आमकां ते पळोवच्या मेळटा. जाल्यार हिंदी, मराठी असल पुरा भाशेंतू आमी पळोवच्या गेल्यार मलयाळम, तमिळ हांगा पुरा व्यंजन अंत्य जाता. व्यंजनारी अंत्य जाता. तशी एक दोनी विभागांतू आमी भाशेक पळोवच्या गेल्यार कोंकणी आयचे नवी कोंकणी गोंयांतू पुरो उलोवचे थंय तांतू व्यंजनांत्य आसा. आनी आमी ते बरोवच्याक प्रमाणीकृत भास ती म्हणून स्विकार केला. आमी उलोवचे घरांतू आमगेले शैलीचे आमचे गेले सारस्वत भाशेंतू मात्र आजकय स्वरांत्य आसा. आनी प्राकृत मुलाचे एक लक्षण ते व्हरोन हाडला. अशें उलयतना
एक प्रभेद आसा शिवाय आमगेले सामान्य प्रमाणबद्ध बरयतना सगळेच कोंकणीक आमी एकूल्याक बरोवंक जाता. असले एक विचार आज आमी पदमाधुर्यांत चर्चा केलें. असले चर्चे मुखारी करता रब्या ते दोळताय तुमकां. नमस्कार.